Speaker sir, Murjim Khind comes under Swadesh Darshan. आपण तुम्हीच फिगर दिले 5 crores 3 lakhs. Actual त्याचं झालं 6 crore 47. माझा जो क्वेश्चन आलो वाय देर इज अ डिफरन्स ऑफ 1 crore 43 lakhs. आन्सर मेळना ना म्हाका. सेकंड क्वेश्चन विचारलो हांवें जी गोष्ट सुरूच करूंक ना. अमाउंट सँक्शन 2 crores 23. ते जुनशेर कितें तरी ब्रिज फाउंडेशन स्टोन आणि फक्त कितें तरी पाटी लागली हांगा फंड युटिलायज ड्युरिंग फुल्ली युटिलायज गेले खंय ते फक्त ते पाटयेकच 2 कोटी 23 लाख गेले काय म्हणटा. आन्सर दिवचे मान्य मंत्री स्पेसिफिक त्यांच्या प्रश्नांक उत्तर दिवचे. मान्य मंत्री त्यांच्या स्पेसिफिक प्रश्नांक उत्तर दिवचे तुम्ही. स्पीकर सर एस्टिमेट करतात आमी पण एक्झॅक्ट कॉस्ट आमकां कितलो जातलो तो कळना. तो कॉस्ट वाडटाय असोच जायन रावना. कितें उलयता म्हणल्यार स्पीकर सर अरे डिफरन्स आनी आन्सर फर्स्ट. स्पीकर सर स्पीकर सर समजू शकता 1000 10,000 उत्तर देऊ नये. स्पीकर सर एस्टिमेट सभासद, केल्या उपरांत उत्तर ऐकून घ्या काम पहिले. वाडटा आणि काम वाडटा तसो एस्टिमेटूय वाडटा. अशें कितलेच दाखोवन तुका हांव तूं एकटोच एमएलए मरे जे कळना म्हणल्यार सांगपाक. ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट एका प्रोजेक्टार 1 कोटी 43 लाख रुपये एक्स्ट्रा कशे गेले. अरे ते हांव सांगता मरे तुका तूं कित्याक इतलो गडबडून सगळो उठता म्हणजे गडबड तुम्ही करता. सभासद मेनी टाइम एस्टिमेट करता असताना काही गोष्टी घेतलेल्या नसता. मागीर टेंडर करता असताना एक्स्ट्रा आयटम वाडटा. कामात हात घातल्या उपरांत कळटा ह्यो सगळ्यो गोश्टी. तसो जाल्लो आहा तो. तेजेर तूं कांय भिवू नाका. जें कितें आसतलें तें सारकें आसतलें थंय. म्हणल्यार एक पयशाची अंदाधुंदी जावपाक हांव दिवचो ना. बाबू आसगांवकर टुरिझम मंत्री. हरमल तिटो टू भूमिका टेंडर हे पालये टोटल इस्टिमेटेड कॉस्ट म्हणजे टेंडर क्रॉस 3 crores 82 lakhs. कंप्लिशन पिरियड सोंपलो मे म्हयन्यान मे 2017. अजूनही काम 25% जालें ना. वाय आणि ताचेर फंड युटिलायज म्हणटा तो ऑलमोस्ट 75%. 200 कोटी हे 200 कोटी सेंट्रलाचे मेळे स्वदेश दर्शनाक. हे हेर एक मेळनाशिल्लें काय म्हणटा ते हेर एक आनी दुसरें म्हणून अशें तर 200 कोटी मेळटात. हे 200 कोटी आनी ही कामां एकट्याच हेका 7 कामां कशी गेली. दर्सो हे दर्सो कंपनी जी आसा तिका 7 कामां कशी गेली. दारासो कंपनी ही 7 कामां एकच कंपनी कशी गेली. मान्य सभासद बसून घ्यात. स्पीकर सर आणि हितून स्टेटीचे कितें फंड आसा असं काय कितें म्हणतो एकच कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिल काय म्हणून. आं कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कोणा रे प्रोजेक्ट दारासो आणि कंपनी बॉम्बे. अरे कोण लॉ असता ताका मेळटलें न्ही. तेजे भितर अंदाजून न्ही कांय ना. ते सगळे ऑनलायन कितें हा पळय ते कायद्यान व्यवस्थित तुम्ही ठरवून दिला. तुम्ही मरे हे जे हा पळय हे तुम्ही व्यवस्थित ठरवून दिला साधी हांकां